देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. माकाचो 12 वोळ 28 ते 34. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारली. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सोर्विसपर आमचो देव एकलोच सोर्विसपर, आनी सोर्विसपरा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगत दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलां. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगलें समर्पणान आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस ना. आनी ते फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. सर्विसपराचें उतर. सर्विसपराचो व्हड उपकार. नियाळ. जो मनीस देवाचो मोग करता आनी पेल्याक दुखयता तो फोटकिरो. जेजूचे शिकवणेंत आमी पळयता, सगल्या काळजान, सगल्या बळान आनी सगल्या मनान देवाचो मोग करचो. आनी जसो आमी आमचो मोग करता तसोच आमी आमच्या पेल्याचो मोग करचो म्हूण सांगता. देवाक भेटयलोले होम आनी भेटो देव स्विकार करता. जेन्ना भेटवणी करतलो मनीस आपल्या पेल्या सवें हुस्को दाखयता आनी ताचो मोग करता. देवाचो, आपल्याचो आनी दुसऱ्याचो मोग करूंक सगल्या कायद्याची पयली आज्ञा. आमेन.